हरवळे रुद्रेश्वराच्या धबधब्यात केमिकलान उदक मदींच अकस्मात फेसाळ जाता म्हणून थळावे आनी देवस्थान समितीचेर बोवाळ पडला। पोरुंय अशेंच जाल्लें। 4 ऑगस्टाक उदक अशेंच फेसाळ जालें। केमिकल पिसुल्ल्या आयडीसींतल्यान सोडटा आसुये म्हूण दुबाव। धबधब्यांत न्हाव धुवंक वतल्यांक धोको। उदकाचे नमुने प्रदूषण नियंत्रण मंडळान व्हेल्यात। प्रायव्हेट लॅबांकय धाडल्यात। रिपोर्ट मात आयिल्लो ना। हरवळ्या धबधब्यार 4 ऑगस्टाक उदक हे अशें जाल्ले धवेच आनी फेसाळ। हे उदकाक एक तरेचो घाण वासू येतालो। काल दनपार अडीचा अचानकूच येयले आणि ते सांजे 6 साडेसर जाल्ले। अशें एक केस आसता पळय तशें आसलें सगळें उदक आणि केस फूल भरलें कशें। हय सबन टोटल एकदम धवें आशिल्लें उदक। फेस कसो आशिल्लो तो वाऱ्याचे वयर उडटालो कळ्ळें। तेंच्यांनी ह्या हेजेर मातशी पळोवचें, लक्ष घालचें हांगासर आनी हांगासर जें कितें जाता घडटा सगळें पळोवचें। काल लास्टाक मागीर हांगासर फेसान ते सारके वेफर्सान वयर उठताले सारके म्हणजे वाऱ्याचेर वयर उठताले। आतां हेजेर कितें तरी सारकोच निर्णय घेवपाक जाय कित्याक शेनवार आयतार बी अशें पळयलें जाल्यार हांगासर खूब लोक ट्युरिस्ट येयल्ले आसता आनी ट्युरिस्ट जेन्ना ते उदकान वयता ते उदकाचो इफेक्ट जाता। कित्याक काल जेन्ना उदकाच्या सायडीक जर वचत जाल्यार सबन हांगा खाज येताली, दोळे चुरचुरताले आनी तो सामको एक उग्र असो वास येतालो। म्हणजे हे जे कालचे जे केमिकल आहा ते सामके हार्मफूल आसा आनी आयज तुमी पळयता आसतले हांगासर की लोक न्हाता उदकान। अशें जर उदकान जर लोक त्रास घालले जाल्यार तांकां 100% कितें ना कितें त्रास जाल्ले आसतले। हे अशें चित्र 4 वरां उरता। उदकाचे सॅम्पल पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान व्हेला। देवस्थान कमिटीनूय उदकाचे सॅम्पल प्रायव्हेट लॅबान धाडला। केमिकलाचो इफेक्ट जो आसा तो एक 4 वरां बीन उरता, त्याच्या वयर उरना आनी तांकां लास्ट सॅम्पल तेंच्यांनी कलेक्ट केले तेन्ना कांय गावनासलें। हे फावटी आमी ते सॅम्पल्स कलेक्ट केला। तांकां आज बरी सकाळी येयले पोल्युशन कंट्रोल तांकां दिला। इवन आमी देवस्थाना तर्फे प्रायव्हेट आमी टेस्टिंगाक धाडलेलो आसा बोटल्स त्यो। तेजे रिपोर्ट्स कितें आतां पळोवपाक। पिसुल्ल्या आयडीसींतल्यान केमिकल सोडिल्ल्यान उदक अशें जाला आसुये म्हूण दुबाव। आनी होंडा पिसुल्ल्याच्यान जे व्हाळाचें उदक येता थंयसर आमकां उदक मातशें धवशें दिसूंक लागलें। म्हणजे आमकां अंदाज आसा की हे फावटीचें उदक जें येयलां ते पिसुल्ल्या इंडस्ट्रियल हिस्ट्रींतून येयल्लें आसा। हेजेर आतां फाल्यां जे केन्ना केमिकल टेस्ट रिपोर्ट मेळटलो त्या रिपोर्टासून कळटलें की खंयची कंपनी हे केमिकल यूज करता आनी खंयची कंपनी केमिकल सोडला हाचो अंदाज येवंक शकता। अजापाची गजाल म्हळ्यार 4 वर्सां फाटीं अशेंच जाल्लें आनी ते बीन 4 ऑगस्टाकूच। हे फावट 4 ऑगस्टाकूच परत अशें जालां। तेंच्यांनी डेटूय तीच दवरलेली आसा की लास्ट टायम सुद्दां 4 ऑगस्टाची आसली आनी आयज कालूय जे उदक सोडलें 4 ऑगस्टाकूच सोडलेलें आसा। कालचें उदक सोडलें केमिकल सोडलेलें ते मातशें खूबच चड आसलें, खूब जास्त प्रमाणांत आसलें। पर्यटन मंत्र्यान ह्या प्रकरणान लक्ष घालचें। टुरिझम मिनिस्टराक सांगता की त्यांनी हेजेर लक्ष घालचें कित्याक अशें जर लायटली घेवपाक गेले जाल्यार प्रत्येक फावटी हे थोडीच रावतले। प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी। जीएमसींत न्यू बॉर्न बेबी प्रोग्रामाचें लॉन्चिंग जालें। 5 वर्सां पयलीं हो उपक्रम सुरू केल्लो पूण तंत्रीक अडचणीक लागून तो फुडें चलूंक पावलो ना। आतां परत आधुनीक पद्दतीन हो प्रोग्राम लॉन्च केला। ह्या चाचण्यांक लागून बाल मृत्यूचें प्रमाण कमी जातलें। भुरग्यांक कितेंय दुयेंस आसा जाल्यार पयलींच कळटलें। ह्या उपक्रमाचेर खासा देखरेख दवरतले म्हूण आरोग्य मंत्री लॉन्चिंगाक उलयलो। Basically, whole idea is to start this newborn baby screening so that we can check the children that are newly born for future treatable metabolic disorders. And whole idea is to see that we take proper care of these children. आणि एक तुमकां सांगपाचें म्हणजे जो आमी प्रोग्राम गोंय राज्यान चालू केल्लो तो केंद्र सरकारान एडॉप्ट करून ते नॅशनल हेल्थ मिशनाचो एक भाग जाल्लो आसा। म्हणजे आमी कितें केलें पेंटावेलंट इंजेक्शन बी आमी पायलट प्रोजेक्ट म्हणून गोंय राज्यान आमी मंत्री आसतना इम्युनायझेशन प्रोग्राम तुमकां परत याद दिता गोंय राज्यान पयलीं इम्युनायझेशन प्रोग्राम जी आशिल्ली एकदम कमी आमी जे इम्युनायझेशनाक आमी इंजेक्शनां दितालीं। आमी मागीर MMR रुबेला तेजे भायर पेंटावेलंट हे सगळे गोष्टी आमच्या टायमाक तेन्ना चालू हांवें स्वता चालू करून घेतलेले। म्हणजे गोवा मेडिकल कॉलेज आनी हेल्थ सर्विसान कांय थोडेच इंजेक्शन गावताले लोकांक पूण ते आतां फुडें वचून आतां आमी ह्या तरेन केलें की सगळे इम्युनायझेशन प्रोग्राम टू स्ट्रेंथन इट एंड दॅट इज बींग एडॉप्टेड ऑल्सो बाय गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया एंड न्यूबॉर्न बेबी स्क्रीनिंग इज आवर फ्लॅगशीप प्रोग्राम वी आर गोइंग टू सी दॅट वी रन इट प्रॉपरली। 5 वर्सां फाटीं हो प्रोग्राम लॉन्च केल्लो मात तंत्रीक अडचणींक लागून तो फुडें गेलो ना। Some 4-5 years back, in the earlier tenure of our Honorable Health Minister, this program was launched.
but there were some technical difficulties because the diseases which we involved in the screening did not make a major impact as such. So this time we have modified this screening program. We have now included all 6 or 7 common diseases which can be easily treatable diseases, and this can be detected at the newborn before they manifest and before they leave any disability or mortality. एफडीएचे नुस्तें चेकिंगाचेर काँग्रेसीक दुबाव दिसता जाल्यार चॅक नाक्यार तांणी नुस्तें चेकिंग करूंक वचचें म्हूण एफडीए मंत्र्यांची जाप. जर काँग्रेसीक खात्री नाल्यार काँग्रेसचे पार्टीचे सगळे वर्करान जावन थंय किट विकतें घेवचें आनी थंय स्वता नुस्तें वचून टेस्ट करून जाय जाल्यार ते जॉब जाय जाल्यार आमी दिवपाक तयार एफडीएन. आमचे कडेन कमी आसा स्टाफाचो. ते जर डेप्यूट करता काँग्रेसच्या लोकांक तेंचे सगळ्या स्टाफाक आनी तेंचे कोण कोण बोबो मारता तेंकां सगळ्यांक आमी घालपाक तयार आहा एफडीएचे. तूं बसा तुमी बॉर्डरीचेर आनी करा. आमचे कडेन ना म्हणजे कितें? आमी जे कितें करता ते बाबडे बसता 12 वरांचेर रातचे बसून आनी इट इज नॉट फिक्शन. यू गो देर एंड यू चेक. लेट द मिडिया गो. पयर तो गेला चेक करपाक आहा काय ना आनी ते चेक करतले. प्रत्येक कंटेनर काडून चेक करचें पडटा. बेश्टे अफवा करपाक आनी कॉन्स्पिरसी थियरी करपाक काँग्रेसची संवय जाल्ली आसा. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी. घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक.